योहानान पुस्तकांतले वाचप. लोकां बराबर आयिल्ले विदेशी कानाक इतले आशेताले की इस्रायेली तांणी लेगून शीन उलोवंक सुरू केलें. तांणी म्हळें, आमकां खावंक इल्लें मांस आसलें जाल्यार आमी इजिप्तांत फुंक्याक मासली, तवशीं, काळंगां, चिपटां, पियाव आनी लसूण खावन आसल्यां. पूण आतां आमी हांगा कांयच नासता सुकता मान्ना शिवाय हेर कितेंच हांगा पळोवंक मेळना. मान्ना कणपिरे परी आसले आनी ते पळोवंक गुग्गुलच्या काना भाशेन दिसताले. लोक तें एकठांय करून हाडटलो आनी धांत्यांत दळून वा मुसलान कांडून ताचो पिठो करतालो. उपरांत ते उकडून ताच्यो भाकऱ्यो करतालो. ताका तेल मिश्रीत पिठाचे भाकरेची रूच आसली. राती शिबिराचेर दव पडटाना ताचे बराबर मान्नाय पडटाले. मोयजेन लोकांचो शीन आयकलो. हर एक कुटुंब तंबाच्या दारा लागीं रावून शीन उलयताले. सर्वेस्पराचो क्रोध पेटलो आनी हें पळोवन मोयजे कंतिश्ट जालो. ताणें सर्वेस्पराक म्हळें, तूं तुज्या सेवकाक इतले कश्ट कित्याक दिताय? तुवें ह्या सगळ्या लोकांचे वोजे मुजेर घालिशे करूंक हांवें तुका मानवां नातलेलें कितें केलां? तांचे गर्भधारण केल्लें हांवें न्हय, तांकां जल्म दिल्लो हांवें न्हय, तर तांकां म्हजे वेंगेंत घेवन एका पोसक्या बापायन एका बाळशाक वावयलेले परे वावोवन तुवें तांच्या पुर्वजांक बासयल्ल्या देशाक हांवेंच व्हरूंक जाय म्हूण म्हाका कित्याक सांगताय? ह्या सर्व लोकांक दिवंक जाय पुरते मांस म्हाका खंय मेळटा? कित्याक ती म्हाका बोब मारून सांगतात, आमकां खावंक मांस दी. ह्या सर्व लोकांक वावोवन व्हरूंक म्हज्यान जायना, कित्याक तांची जडाय म्हजे तांकी चाकी वर्ती जाल्या. तुवें म्हाका हे परी चलोवचें जाल्यार तुवें म्हाका जिवेशी मारल्यार उपकार जातो. अशें फुडें हांवें केदींच असली खंत बेजाराय सोसूंक जाय म्हूण ना. देवाचे उतार हे. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. ही खबर आयकताच जेजू थंयसो भायर सरलो आनी एक दोनीर बसून एक वर विंगड सुवातेक गेलो. पूण ती खबर मेळटच लोक शहरांतल्यान फांय वाटेन हारी हारीनी ताची फाट धरून गेलो. अशें तो दोनी वयलो सकला देंवताना थंय एकठांय जाल्लो व्हड लोकां जमो देखताच ताचें काळीज कळवळ्ळें आनी तांच्या पिडेस्तांक ताणें घूण केली. सांज जावन येताना ताचे शिस ताचे सरशी येवन म्हणाले, ही एक एकसुरी सुवात आनी वेळी उतरलो. लोकांक धाडण सोड. हळ्यांनी वचून जेवंक खावंक कांय मेळटा जाल्यार ती मोलाक घेवन दी. पूण जेजून तांकां जाप दिली, तांणी वेची गरज ना, तुमीच तांकां कांयपणी खावंक दिया. ते ताचे लागीं म्हणाले, आमचे लागीं हांगा कांयच ना, आसात म्हळ्यार फकत 5 उंडे आनी 2 मासल्यो. जेजू तांकां म्हणालो, ते म्हाका हांगा हाडून दिया. आनी लोकांक तनार बसोवंक ताणें ताकीद दिली. उपरांत ताणें ते 5 उंडे आनी 2 मासल्यो हाती घेतल्यो, सर्गाक दिश्ट लावन अर्गां दिली आनी उंडे मोडून शिसांक दिले. शिसांनी लोकांक वांटले. सोमेस्त जेवण धादोशी जाले. उरलेल्या कुडक्यांनी भारां दाली भरून काडलीं. स्त्रियो आनी भुरगीं सोडल्यार जेवलेले दादले मनीस 5000 जातीत. देवाचे उतार हे.